आवय गेल्लेशे बरेंकर पळोवंक जायना गे तुमकां आनी आमकां काम आसा आमी दोगांय सकाळीं कामाक वता आमकां पळोवंक जायना सर्वंट सोडला आमी कामाची मनशां आसात ती पळोवन दीत कित्याक प्राय जाल्या उपरांत कोणी सैर भैर जाता कितें उलयता कितें सांगता कितें करता तांकां कळीत ना तुजे थंय हांव जेजूक देवाक पळयता म्हणून मोगाक मोग पाटी मेळटाच मोगाक मोग पाटी मेळटाच जेजू बाळका थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज क्रिस्ता सारकें जावंक आमकां आपोवणें दिलां तर क्रिस्ता सारकें जावचें कशें आयच्या वाचपांत हांव न्हू 3 लिसांवां आमी शिकोवया क्रिस्ता सारकें जावचें कशें पयलें मोगाची बुजवण इजाया प्रवादियाच्या पयल्या वाचपांत म्हणटा नाकामू मी हिब्रू भाशेंत बुजवण दिया परजेक बुजवण दिया परजेक कम्फर्ट माय पीपल तर मोगाची बुजवण म्हळ्यार कितें मोगाची बुजवण म्हळ्यार मोगाची ऊब मोगाचो हात मोगाचें उलोवणें इजाया प्रवादियाच्या पयल्या वाचपांत आमकां कितें जाय तें गळसूंक करूंक मेळोवंक आनी सुफळ करूंक 2 वाटो दाखयता तुका कितें जाय तें करूंक 2 वाटो एक वाट बरी वाट आनी एक वाट वायट वाट बरी वाट इल्ली कश्टांची वायट वाट इल्ली संपी पूण देव वा जेजू आमचो बरो गवळी आमकां नीट वाट मात्र दाखयता बरी वाट शिकयता आनी सारक्या वाटेन आमकां चलयता आनी सरयता आनी त्या देखून तो बरो गवळी जेजू आमकां समेस्तांक शेळयांक आरयता सांगता एकठायता आनी कोणाक गरज आसा तांकां उखलून धरता पोटलून धरता आनी अस्कत आसल्ल्यांक हृदयाक दमुन्न धरून ऊब दिता म्हणून आमकां तो शिकयता नाकामू मी त्या देखून आज ही बुजवण कोणाक गरज आसा म्हाका म्हज्या परजेक म्हज्या लोकांक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या घरच्यांक म्हज्या भाव भयणीक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक आज बुजवण गरज आसा आनी बुजवण पिडेंत आसल्ल्यांक कश्टांत आसल्ल्यांक आकांतांत आसल्ल्यांक दुखांत आसल्ल्यांक गरज आसा आनी बुजवण म्हळ्यार जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा मोग दिवचो बरें करचें कुमोग करची हाताक हात मेळोवन आदार दिवचो आनी मोगा खातीर खंयसर आसल्यार ल्हान सॅक्रिफायस करूंक आमी गळाय करिनासतना जियोवचें मोवाळ मधूर उतरांनी 2 उतरां उलोवची आनीक जाता जाल्यार मासूम आसो दिवन आमच्या जिणेचो आरसो हेरांक आमी दाखोवचो तर दुसरें वाचप क्रिस्ता सारकें आमी कशें जावचें गी म्हणून आमकां शिकयता मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवचें सेल्फ कंट्रोल अपरायटनेस एंड गॉडली लायफ म्हळ्यार कितें तिताचें पत्र आमकां सांगता मितीन म्हळ्यार बरें मोन दाखोवचें नितीन म्हळ्यार दयाळाय आमी दाखोवची आनी भक्तीन म्हळ्यार बऱ्यो करण्यो आमी करच्यो ह्यो 3 संगती आमकां क्रिस्तांवांक भगवंतपणाक आनी कुरपेवंत जिणी जियोंक आदार जातात सिरियांत हांव न्हू लोक थोड्या वर्सां पयलें पलायनाक गेलो आनी तांकां आमी यात्रेक पयनारी म्हणटा थंयसर इजा आनी सजा भोगूंक तांक नासल्या वेळार हो लोक थंय थावन देंवलो आनी युरोपाची गड उतरून वता आसतना एक घडीत आमकां थंयसर दाखयल्लें आसा
एक आवय 2 भुरग्यांक घेवन चलताली, सकट लोकां सांगात चलताली, पूण ही दोगां भुरगीं तिच्या फाटल्यान येतालीं आनी थंयसर वेळ ना आमसोर. आनी त्या स्त्रियेन त्या दोगां भुरग्यांक मुखार लोटलें, मुखार ओडून हाडलें आनी म्हळें फाटीं पळय नाकात, शिदा वसा, त्या लोकांक सांगता शिदा वसा. आनी ती तांच्या फाटल्यान आयली. आवय फाटल्यान आसा, भुरग्यांक बेना. भुरगीं सुटसुटीत त्या लोकांक सांगता चल्लीं युरोपाच्या गडी मुसोर आयलीं. आनी गडयेर आवयक फाटीं पळयत आसतना तांची आवय नातल्ली. उपरांत तांकां कळ्ळें उग्रगामिनी तांकां थंयसर वता आसतना त्या आवयक गुळो घाल्लो आनी त्या आवयन पळयल्लें. त्या देखून भुरग्यांक वाचोवच्या खातीर तिणें भुरग्यांक मुखार लोटलें, फाटीं पळय नाकात, धैर्यान मुखार वचूं म्हळें. पूण ती मेली. आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या धर्मसभेंत आमकां असल्यो आवयतली मनशां जाय. भियेनासतना धैर्यान आमच्या भुरग्यांक फुडार दिवची, मुखार चलोवची. हें कृपेवंत जिणी आनी भगेवंत जिणी म्हणून तीच आमकां सांगता. तिसरें, क्रिस्ता सारकें आमी जावचें कशें. आज स्नान जाता जुवांव जेजूक पवित्र स्नान दिता, उदकान पवित्र स्नान दिता. आनी हो पवित्र स्नान दिता आसतना पारव्या रुपार पवित्रात्मो देंवून आयलो आनी आकाशांत हांवन एक ताळो तांकां आयकूंक मेळ्ळो. आनी तो ताळो जावन आसा, तूं म्हज्या मोगाचो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. तर म्हाका आनी तुका क्रिस्ता सारकें जावंक हेंच उतार पुरो. तूं म्हाका मोगाचो, तूं म्हाका मोगाचें, तूं म्हाका मानवालाय, तूं म्हाका मानवालाय. यू आर डियर टू मी. आनी इजाया प्रवादी 40:3 वळींत इंच उतरां परत्या सांगता, यू आर प्रेशियस टू मी अँड आय लव यू. तूं म्हाका अदीक मोगाचो आनी हांव तुजो मोग करता. तर मोगाच्यानो जेजूक आनी जुदेवांक उदकान मात्र पवित्र स्नान लाभलो, पूण जाल्यारय तो कुरीस वोवंक आनी क्रिस्ती जिणी जियोंक सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक वो बावतिज्म तांकां प्रेरण दिता आनी तांकां साध्य जाता. पूण म्हाका आनी तुका आयच्या काळार उदकान, तेलांत आनी उज्यांत पवित्र स्नान लाभला. तर कितलें बळ आमकां लाभलां. आनी जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, आमकां क्रिस्तांवांक देवाक मानवची जिणी जियोंक तितली कश्टांची न्हय, सोलाबायाची. कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजूचें बळ लाभता आनी देवाचो मोग मेळटा. पूण जेजूक थंयसर मस्त कश्ट आसले, पूण आमच्या बगलेक आमच्या फाटल्यान ती आवय रावले बरी, आमकां मुखार लोटुले बरी. आज जेजू सावळी जावन आमच्या फाटल्यान आसा आनी आमकां मुखार धाडटा आसतना आमकां ह्या पवित्र स्नानाचें बळ विशेश जावन मेळ्ळां. तर हांवें आनी तुवें क्रिस्ता सारकें कशें जावचें म्हणून जेजूचें ल्हान फुली आमकां शिकयता. तिणें सांगलें एक उतार आसा, लिटल वे, ल्हान वाट, ल्हान व्हड कामां देवाच्या मोगान आमी करची म्हणून. दाखल्याक एका घराक भेट केल्ल्या वेळार त्या घरा प्रायवंत आवय कुडांत न्हिदून आसली. तांचें घर इल्लेशें घाण येतालें आनी त्या आवय भितर पुरपूर नासतना तिका थंयसर उपाद्र दिता, उडता, भायर येता म्हणून तांणी बेड्डाक बांदून घाल्लें, 2-3 कपडांनी बांदल्लें. आनी तो वळ हांवें भेट केन्न तांकां सांगलें, आवयक इल्लेशें बरेंकर पळोवंक जायना गे तुमकां, आनी आमकां काम आसा, आमी दोगांय सकाळीं कामाक वेता, आमकां पळोवंक जायना, सर्वंट सोडला आमी, कामाची मनशां आसात ती पळोवन दीत. अशें तांचे येतावन आयिल्ली जावप म्हाका. हांवें कितें केलें, दुसरे फावटी वता आसतना कितेंच सांगलें ना. कोंकणी भाशेंत जेजूच्या ल्हान फुलाचो बूक तांकां हांवें वाचूंक दिल्लो. वो सदां इल्लोसो वाचा म्हळें. आनी एक फावटी तांच्या घरा वता आसतना म्हाका मस्त बदलावण पळोवंक मेळ्ळी आनी ती बदलावण जेजूच्या ल्हान फुलान तांकां शिकयल्ली. कसली बदलावण गे म्हळ्यार
तिच्या कॉन्वेंटान ती एक प्रायवंत सिस्टर आसली आनी ती सिस्टर इल्लीशे किरी किरी पिरी पिरी करतली सिस्टर सकडांक गाळी दितली येडटली कित्याक प्राय जाल्या उपरांत मनीस सैर भैर जाता कितें उलयता कितें सांगता कितें करता तांकां कळीत ना आनी अशें ती इल्लीशी दोशी दितली उरली सिस्टरां तिचेशीन वचोंक भियेतली कित्याक ती गाळी दिता कितें कितें म्हणटा म्हणून अशें कोणी मनीस डिस्टर्ब केल्यार तांकां उपाद्र जाल्यार लागीं वचनात जेजूच्या ल्हान फुलाक तिची सेवा करचें भाग मेळ्ळें तिका ड्युटी दिल्ली आनी त्या वेळार जेजूच्या ल्हान फुलान तेंसी एक मिसांव म्हणून घेतलें आनी अशें तिका केदाळा सोलोवंक जाय उठोवंक जाय बसोवंक जाय जेजूचें ल्हान फूल तिका वेळ दितली दुसरें तिचे थंय सोंसणीकाय आसली तिसरें तिच्या तोंडार आंबोर पिको आसो आसल्ल्यो आनी चवथ्यान तें काम संतोशान ती करतली आनी तवळ तीच प्रायवोन सिस्टर जेजूच्या ल्हान फुलाक म्हणटा सगळां म्हाका दुरसातात सगळां म्हाका कुमो करूंक फाटीमुखार नरगातात पूण तूं कितेंच म्हणनासतना बेजाराय करिनासतना कितेंच नालिसाय चिंतिनासतना म्हाका कुमो करताय न्हय कित्याक गे म्हणून ताका जेजूचें ल्हान फूल तुजे थंय हांव जेजूक पळयतां तुजे थंय हांव जेजूक देवाक पळयतां म्हणून ही पवित्र स्नानाची एक साक्ष जावन आसा आनी अशें थोड्या दिसा उपरांत ती सिस्टर ही बदलाली तिचें चिंतापी बदलालें आनी ही सिस्टर म्हजेर राग करिना बेजाराय करिना नालिसाय बगना म्हाका वायट चिंतिना तर हांवें कित्याक आनी एकल्याक पिरी पिरी किरी किरी करी जाय हांवें कितें आनी एकल्याक दुरसा जाय हांवें कितें आनी एकल्याक बेजाराय दी जाय ती आसूंक लागली तिणें वेळ इल्लोसो जेजूचें ल्हान फूल केदाळ येता की राखून रावताली मोगाक मोग पाटी मेळटाच मोगाक मोग पाटी मेळटाच हें आमकां जेजूचें ल्हान फूल शिकयता आनी अशें ह्या घरांत ती तीच बदलावण जाल्ली ओ घोव आनी बायल कामाक वयच्या पयलें त्या आवयचें डायपर चेंज करून वेताली तिका पोटाक दिवन वेताली तिचे कडेन इल्लेशें उलोवन वेताली आनी दनपारां तांकां वेळ ना जाल्यार तो पूत इस्कलांतान फाटी येवन आवयक एक अर्द घंटो मेळोवन उलोवन तिचे कडेन कुशालकाय उलोवन चलतलो आनी सांजेर इतलें ट्युशन आसल्यार तो वेग्गीं घरा येतलो पूण सून 5 वरार घरा येवन रातीक 9-10 वरां तिच्या बगलेर रावन थंयच तेर्स म्हणचो मागणें म्हणचें तिका सांगा दितली एका वर्सान मरची ती आवय तांचे सांगता 10 वर्सां उरली वाचली कित्याक भुरग्यां तावन सुणे तावन तिका मोग मेळ्ळो तर जेजूच्या ल्हान फुलान त्या बुका मारिफात कितलें शिकयलें तुमी तो बूक वाचा तुमच्या घराकी खंडी जावन असलें आमी कशें सोडदोड करचें कशें पुरपूर नासतना आमचें काम आमी मोगान बेजाराय नासतना करचें हें आमकां ती शिकयता दुसरें ती कितें शिकयता की म्हळ्यार देवाक मानवंक व्हडली जिणी गरज ना संपी जिणी पावता दाखल्याक आमी आसल्यांत तृप्ती भोगचें आनी 2 दिसांचो संवसार आसून काडी जाय म्हणून जाणारी म्हणटात ताका देखून आज आनी फाल्यां आमी सकडान वचा जाय आसता म्हणसर 2 दीस कित्या झगडें कित्या राग कित्या बेजाराय आमी एकामेका सोडदोड करून सुदारचून जिवंक ती आमकां शिकयता आनी तिसरें तिणें शिकोवचें कश्ट संतोशान सोंसूं जाय म्हणून 12 म्हयने कश्ट आमकां आसात कश्ट चुकले नात घरांत भुरगीं आसात प्रायवंत आसात पिडेस्त आसात आनीक मध्य सेवनची आसात अशें जायतो लोक शेजारा दुसऱ्या धर्माचो लोकय आसा आमी कोणाकी चिल्लूंक जायना आमी कोणाकी वायट करूंक जायना बदलाक आमचे बरीच ती मनशां म्हणून आमी चिंतूंक आसा तर संतोशान आमी आमच्या कुटुंबाची आनी हेरांची जाता जाल्यार बरी साखरी करया आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा वॉकिंग इन सायलेंस म्हळ्यार तुका जाता बरें तूं कर तुका जायना बरें करूंक जायना करनाका पूण वायट करिनाका म्हणटा बरें करूंक जायना करिनाका पूण वायट करिनाका करूंक जाता बरें कर नंतर मौनपणी तुजी जिणी क्रिस्ती जिणी सांबाळ म्हणून तर वचसो संतोश आमी घेवया आमच्या तोंडार आंबोर पिको आसो आसून दीत आमच्या तोंडार संतोश आसून दीत आमच्या काळजांत संतोश आनी उल्हास आसून दी अशें जेजू बळका सवय आमी समेस्त क्रिस्ता सारके जावंक प्रयत्न करया आमेन.